IFFI Update is brought to you by an Institute of Hotel Management and Goa State Cooperative Bank. The Goa State Cooperative Bank Limited, Scheduled Bank. Go on bank for instant and easy service through its network of 69 branches. Anywhere banking, RTGS or NEFT services, Kisan credit card, POS complaint ATM card, instant vehicle loans, gold loan up to 3 lakhs, housing loan at affordable rate of interest, personal loan up to 10 lakhs to salary earner members, loan for high-tech agriculture, mobile banking services, internet banking, financial inclusion, micro ATM. The Goa State Cooperative Bank Limited. The best of the best. An institute, a name that hotel industry trusts. An institute of hotel management and admission घेवन बरे शिकप करून हॉटेलाचो मॅनेजर जावन फुडाराक तुज्यान एक व्हडलो मनीस जावं येता. देखून ऍडमिशन घे फकत an institute पोरवोरेम. Learn from the best. An Institute of Hotel Management and Catering Technology, a name that hotel industry trusts. Admissions open for degree and diploma courses. An Institute of Hotel Management and Catering Technology, Goa's first ISO 9001-2000 certified educational institute. Nova Sidari Commercial Complex, S1 Building, Alto Pororim, Padres, Goa. Contact 0832 241 1350 or 9326 11491. इफीक पुराय संवसारा कडेन जोडटले जाल्यार सगळ्यांक एकठांय हाडपाक गोंया सारकी संवसारीक नामनेची सुवातच सारकी. फिल्म महोत्सवाक गोंयाक सारकें आनीक बरें वातावरण ना अशें केंद्रीय माहिती प्रसारण मंत्री अरुण जेटली उलयलो. 46व्या इफीचें अनिल कपुरान उक्तावण केलें. दिग्दर्शक शेखर कपुरान इफीक गोंयचें नांव सुचयल्लें. रक्षा मंत्री पर्रीकाराच्या यत्नाक लागून गोंय इफीची कायमची सुवात जाली म्हूण शेखर कपुरान याद काडली. संगीतकार इलैयराजाक शताब्दी पुर्ती पुरस्कार भेटयलो. Shekhar was right when he said he pockets part of the credit for having endeavored to make Goa the eventual center of IFFI, which was earlier floating around all over the country. I had the same responsibility some 15-16 years ago when he had made the same suggestion to me and pursued an idea that if you want the Indian Film Festival to acquire a global niche, then Goa is the location where everybody would like to assemble annually. And thank you very much, Shekhar, for having suggested this, because there can't be a better synergy than good cinema and Goa. It combines entertainment, it combines quality, it combines it with recreation. I was, along with Mr. Parekar, one of the people that fought to bring this festival to Goa. Mr. Parekar, this festival would not have happened without you. When I come here, it gives me a certain kind of energy, and when I'm stressed or it just calms me down. I want to thank the people of Goa. इतले मजगती FTIच्या विद्यार्थ्यांनी इफीच्या उक्तावण सोहळ्यावेळार निदर्शनां केली. गजेंद्र चौहानाची फिल्म अँड टेलिव्हिजन इन्स्टिट्यूट ऑफ इंडियाचो संचालक म्हूण नेमणूक केल्ल्यान विद्यार्थी निदर्शनां करतात. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. केळशे CRZ वाठारांत बेकायदेशीर बांदकाम चल्लां. प्रकरण NGTत आसून लेगीत हें काम चल्लां. तांचेर कारवाय करची म्हूण केळशी गांवची संघटना मागता. साई चॅम्पियन फॅमिली ट्रस्ट हें बांदकाम करता. हें बांदकाम हाचे आदीं मोडिल्लें. उपरांत परत केस NGT मुखार गेली. आतां परत बांदकाम सुरू जालां म्हूण संघटना तिडकाल्या. Sai Champion has started illegalities in the property of CRZ area where it is in a new no development zone. These authorities went ahead and gave them permission, which we have challenged before the NGT, and even the authorities were asked to report and give their say as to why they have given a permission without taking any action against the party who has done the illegalities in that village. The authority has given report that whatever the construction
Sai Champion has done is totally illegal and it should be demolished. And we have taken a complaint today to Panchayat, no action. We have complained to collector, no action. We have complained to CRZ, no action. प्रुडंटान साई चॅम्पियन फॅमिली ट्रस्टाच्या पात्रावाची बाजू आयकुपाचो यत्न केलो, मात ताचे कडेन संपर्क जालो ना. प्रुडंटा खातीर दत्तराज नायक. फोंड्या फटिंगपणा करून घेतिल्लें इलेक्ट्रॉनिक सामान विकत घेवपाच्या आरोपा वयल्यान फोंड्या पुलिसांनी ललित कुमार सोलंकीक अटक केल्या. ताका 4 दिसांच्या रिमांडार घेतला. अमरदीप राठोड आनी मुकेश सावंतान बजाज अलायन्स फायनान्स कंपनीक बनावट डॉक्युमेंट दिवन 2.5 लाखांचे सामान घेतिल्लें. पुलिसांनी तांकां हे आदी अटक केल्या. सध्या तांकां जामिनार सोडल्यात. तितून भितर 2 एक्यूज आमी अरेस्ट केल्ले. एक अमरदीप राठोड तामशिरें बोरी रावपी आनी एक मुकेश मधुकर सावंत अंजुना बार्देस. सो आनी ते बजाज फायनान्साचे ती फायनान्स फॅसिलिटी अवेल करून बिल म्हणल्यार तितून भितर ताणें फोर्जरी करून आनीक थंगसरल्यान ते सामान घेतलें, इलेक्ट्रॉनिक्स आयटम्स घेतले आनीक ते नाच जालें. सो एड्रेस वॉज टोटली डिफरंट. सो नंतर तांकां आमी ऑफेन्स रजिस्टर करता. तितून भितर कंप्लेनंट आदेश अनिल चव्हाण हो एसिस्टंट मॅनेजर बजाज फायनान्स आनी कंप्लेन लॉज केल्ली आमच्या पुलीस स्टेशनार. सो आनी तितून भितर जवळ जवळ 2,47,899 रुपयाचो तेणी तांकां चिटींग केल्लें तितून भितर. सो हे मेन एक्यूज आमी अरेस्ट केल्ले 26/10/2015 आनीक ते अरेस्ट करून कस्टडी बी आशिल्ले आनी नंतर ते बेलार रिलीज जाले. सो हो गुन्ह्याचो तपास करता आसतना आमकां कळ्ळें की हातूंत भितर एक रिसिवर आसा, ताचें नांव आसा ललित मफतलाल सोलंकी. सो ताका आमी काल अरेस्ट केलो आनीक अरेस्ट करून ताचे कडल्यान आमी 2 TV AC, एक LG सो आमी रिकवर केलेली आसात. घेवया एक विराम.